सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 7 डिसेंबराक सचिवालयाचे ठिय्या आंदोलन धरपाचे थारायला। हातार जे मेरेन 7th पे कमिशनाची ऑर्डर पडना तो मेरेन थंयच्यान हालचे ना। सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 7 तारखेर लीव घालची म्हूण संघटनेन उलो मारला। सगळी गोंयची मेजर असोसिएशन्स आनी युनियन्स मेळोन आमी एक ठराव घेतला। हो 7th पेचो लढो आहा तो सगळ्यांचो आहा आनी आमी सगळे जॉयंटली फेस करचे म्हणून आनी आमी स्टाफाक जॉयंटली कॉल दिला। ऑन 7 डिसेंबर सगळ्यांनी लीव घालून पाट्यार असेंबल जावपाचे आनी आमी 40-50 हजार लोक सगळे सेक्रेटरीएटान मार्च जावन ऑर्डर घेतल्या शिवाय आमी भायर सरचे ना म्हणून आनी होच आमी अपील करता आनी थ्रू आउट गोवा आमी भोंवता, सगळे ऑफिस टू ऑफिस विजीट करता शक्य ते आनी एम्प्लॉइजांक आमी सांगता की प्रत्येक मनशाक फायदो आहा। प्रत्येक एम्प्लॉइजान रस्त्यार येवपाची गरज पडल्या, दुसरो वयतलो आनी आपण बसून खातलो हे एटिट्यूड आमी सोडून दिवचो म्हणून सांगता तांकां आनी सगळ्यांनी येवचें म्हणटा आनी आमकां व्हेरी गुड रिस्पॉन्स मेळटा। म्हाका दिसता ते प्रमाणे 95 to 100% विल पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्रायक। FC गोवाचे प्लेयर मस्ट विन सिच्युएशनाक फेस करपाक तयार म्हूण कोच झिको कॉन्फिडन्सान उलयता। बुधवारा फातोड्डे FC गोवा मुखार खडेगांठ मुंबई सिटी FC ची चॅलेंज आसा। सध्या FC गोवाचे 10 मॅचींनी 10 पॉयंटूच जाल्यात। सेमीत पावंक जाय जाल्यार उरिल्ल्यो 4 गेमी जिखूंकूच जाय। उरिल्ल्यो सगळ्यो मॅची जिखल्यार FC गोवा सेमीन पावता हे आशेन खेळगड्यांक उर्बा मेळटा अशें झिकोन सांगलें। Nós estamos numa situação boa, mas ainda dependemos só da gente. Isso é que é importante. Os jogadores estão conscientes de entrar com o mesmo espírito que a gente tem entrado nesses últimos jogos. All the games that we have ahead of us is a must-win game now because of the situation that we are in the tournament, and all the players are conscious about it. They keep the same spirit, and we're going to play in this spirit. E a gente tem chance, dependemos só da gente. Se nós ganharmos nossos jogos, eu não tenho dúvida que a gente consegue classificação. Não dependemos dos outros. Agora, quando você depende de outros resultados, aí sim. Então, temos que cuidar do nosso. Cada jogo para nós é uma decisão. So I have to motivate my players because we still have hope. Because we depend just on us. If we win our games, we'll be in the same final. But when we depend on the other teams' results, it's more difficult. But as we depend just on us, we have to keep motivated because every game for us is a final. A minha preocupação é só, eu acho que deveria se fazer uma revisão em termos da última rodada, porque a última rodada em qualquer lugar do mundo são todos os jogos num horário só, no mesmo dia. E aqui a gente vai jogar dia 1º, eu não sei como é que vai estar até lá, mas aí tem jogo dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e a gente já jogou. Então eu acho que a última rodada deveria ser todos jogando no mesmo dia e na mesma hora. The only thing I advise for ISL that would be great if the other seasons the last game would be all the games in the same time, in the same day. It would be much better because we're going to play our game on the first, and after we have game the second, third, fourth, and the fifth, and we played already our game. So in every place in the world, the last rounds of the games is in the same day, same time. हे सर्तीत मुंबई सिटी FC गोवा परस बऱ्या पोझिशनान आसा खरें, पूण ही गजाल आपल्या पंगडाक फेवरेट्स थारायना अशें मुंबईचो कोच अलेक्झांडर गिमारेश म्हणटा। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक। हे खबराचे रांगात सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात। नमस्कार।